आयज आमी खंयसावन पळोवप ह्या धड्याचो रांगोळी हो उपघटक शिकुया। भुरग्यांनो, तुम्ही अशी सोबीत रांगोळी पळयल्या आसतली न्हय? तर ह्यो रांगोळ्यो कश्यो घाल्यात खबर आसा तुमकां? हय, त्यो टिपक्याच्या आदारान घाल्या। तर तुम्ही केन्ना टिपके घालून रांगोळी घाल्या? हांगा पळयात, ही रांगोळी टिपके घालून घाल्या। तर टिपक्यामदी वळी मारून आम्ही जोडल्यार तरेकवार सुंदर अश्यो रांगोळ्यो घालूंक शकतात। आता हो व्हिडिओ पळयात। ह्या व्हिडिओत टिपके घालून टिपक्यामदी वळी घालून सोबीत अशी रांगोळी तयार जाल्या न्हय? टिपक्या जोडपाक ज्यो वळी मारल्यात त्यो सगळ्या कडेन सरळच आसात? ना न्हय, थोड्यो सरळ आसात, थोड्यो सरळ ना, तर त्यो बागवल्ल्यो आसात, हय न्ही? टिपक्यामदी आमी सरळ आनी बागवल्ल्यो वळी मारून आमी वेगवेगळ्यो रांगोळ्यो आनी तरेकवार आकृतायो काडूंक शकतात। आता आमी सरळ आनी बागवल्ल्यो वळी मारून तरेकवार आकार आनी नक्षी काडूया। सकयल दिल्ल्यो अर्दकुट्यो आकृतायो पुराय करून चौकोन आनी काटकोन तयार करूंक शकतली? हय, आमी सरळ वळी मारून अशा पद्धतीन चौकोन आनी काटकोन तयार करूंक शकतात। पतंग, पान, नखेत, फूल, कायल, फुलदाणी आदी बरीच चित्रां टिपक्यामदी सरळ आनी बागवल्ल्यो वळी मारून आमी काडूंक शकतात। तर ह्या पाठांतल्यान आमी कांय वळी सरळ आसतात जाल्यार कांय वळी सरळ आसनात, तर त्यो बागवल्ल्यो आसतात हें शिकलीं।